नमस्कार, हांव सरितास गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। आज आमी करूया कानो टमाट घालून डाळ। अर्ध कप तोर डाळ उदकान धुवन कुकरान हांवें 5 शिटी काढून शिजोवन घेतल्या। डाळ हांवें कुकरान शिजोवन घेतल्या, ताका अशी रवी फिरोवन घेता। डाळ आमी फोडणेक घालुया। ताच्या खातीर गॅसार हांवें आयदन तापत दवरला। 1 चमचो तूप घालता। तुपाच्या जाग्यार तुम्ही तेल वापरल्यार जाता। अर्धो चमचो सासवा घालता। सासवा बरी तडतडपाक दिवपाक जाय। अर्धो चमचो जिरे घालता। थोडोसो हिंग घालता। करबेलाची पानां घालता। 1 कानो हांवें बारीक शिनून घेतला। कानो मातसो तळसून घेवपाक जाय। 3 हरवे मिरसांगो उब्यो कापून घालता। गॅसाची फ्लेम हांवें लो दवरल्या। 1 टमाट कापून घालता। टमाट बरे तळसून घेवपाक जाय, मातशें शिजपाक दिवपाक जाय। अर्धो इंच आलें हांवें बारीक कापून घेतला। पाव चमचो हळदीची पावडर घालता। दवळून घेवया, मिक्स करून घेवया, दवळून घेवया। शिजोवन घेतिल्ली डाळ घालता। थोडे उदक घालता। उदक घालता आसतना तुमकां जितले दाट पातळ जाय त्या प्रमाणे घालात। दवळून घेवया। चवी प्रमाणे मीठ घालुया। अर्धो चमचो साखर घालता। दवळून घेवया। मोठी गॅस करून खतखतो येवपाक दिवया। डाळ बरी खतखतपाक लागल्या। ताजेर हांव ओली कोथमीर घालता। ओली कोथमीर घालून दवळून घेवया। आणि पळयात, कानो टमाट घालून डाळ तयार आसा। गॅस हांव बंद करता। कानो टमाट घालून डाळ केल्यार खूप रुचीक लागता। तुम्ही करात। रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा, तशेंच माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब करात। परत मिळूया अशीच एक रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत मस्त खायत, स्वस्त राहात। देव बरे करू।